आमचे कालापूरची ही एंट्री भितर मारता पणजे काबार जावन हे पणजे काबार जावन हिंगा 4 पिलर म्हणटा 4 पिलरां कडेन आहा आमी हिंगा आमच्या एमएलएन डेव्हलपमेंट करपाक भरपूर कामां केल्ल्यान आनी आमी हॅपी आहा तो डेव्हलपमेंट करता पूण असले सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हाका दिसता ताका खबर ना कितें तें सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट ताका क्लासीस दिवच्यो पडटल्यो एमएलएक आमी कित्याक हिंगाच पळया तुमी हिंगा एक हें आसलो ब्रिज आहली धाकटुली कलवट आहलो तो कलवट मोडून PWDन हो नवो कलवट बांदला एक्सेप्टेड हो प्रोजेक्ट फेलूच हो प्रोजेक्ट फेल हिंगा सगळें अलायनमेंट फेल केला आतां PWDन हो कलवट बांदून हो फ्लो आनी हो फ्लो एक कनेक्टींग आहलें हें पळय कितें केलां तें हें आजून प्लेटी मारून हिंगाच्यान उदक भितर येना आनी हिंगसरलें उदक भायर वचता आतां तेका लागून आमी एक कंप्लेन केलेली गोवा पोल्युशन बोर्डाक की बाबा मॅनग्रोव्स आमचे आहा जे झाडां मेन आमकां दी गीव लायफ टू अस मॅनग्रोव्स जे आहा ते मरून काबार जाल्या म्हणून आनी डिसेंबरान हांवें हो इशू गेल्लो 3 म्हयने हांवें फॉलोअप करून हेज्या गोवा पोल्युशनान म्हाका 2 दीस पयलीं एक रिपोर्ट येयला तो रिपोर्ट म्हणटा की उदक जें आहा उदकान कांयच प्रॉब्लम ना उदक क्लियर आहा तेणी ऑब्जर्वेशन केलां की हो जो कलवट जो फ्लो जायना उदक ना तो म्हणटा उदक फ्लो जायना देखून तितून चान्सीस आहा ते मॅनग्रुव्स मेल्या आतां हे जे कर्म आहा हे कोणाचेर घेवपाचें मिनिस्टर आपणाचेर घेतलो एनवायरमेंट मिनिस्टर आहा हिंगा हू इज द एनवायरमेंट मिनिस्टर मिस्टर राणे कम एंड सी हिंगा तो देंवलोलो थिंगा शेतान आनी पळयलेलें तेणें इतले उदकान कालाफ्राय उदकान देंव आनी पळय हिंगा कितें सिट्युएशन जालां तें हो कलवट बंद आहा जाल्यार खंय फ्लो जातले एटलीस्ट मोर देन 500 मॅनग्रुव्स मेल्या सो हू वील टेक दीस रिस्पॉन्सिबिलिटी गोवा पोल्युशन काडटा आनी एनवायरमेंटाक बरयता एनवायरमेंटान हांव गेलो एनवायरमेंट म्हणटा आमी कांयच करूंक शकना गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड इज ऑथॉरिटी दे वील डू सो दे आर जस्ट ब्लेमिंग सो हू इज सफरिंग वी आर ऑल्सो प्लॅनिंग टू फाईल अ पुलीस कंप्लेन फॉर नेग्लिजन्स ऑन द PWD दिस इज नेग्लिजन्स इफ दे हॅव ओपन दीस हे सलायनिटीक लागून मेल्या सारकें तूं हो आमचो नुस्तेकार ओके हो आतां पास जातालो तेणें आमकां दाखयला तुमी ते कडेन विचारा कितें इफेक्ट जाला तो विचारा तुमी ते कडेन विचारा नमस्कार हांगा सदांच भोंवपाचो मनीस येवजना आमी केन्ना हिंगा सुंगटां धरून येताले पूण आतां पळोवंक गेल्यार ही सगळी घाण जाल्या देंवत जाल्यार तुका कितेंय जावंक शकता हे आतां तेणी प्लेटी मारल्या आनी बंद केला पूण काम जालेल्याक पूण पयलें हिंगा बरें आहलें लीप आहलें बरें बसोंक गरोवंक जातालें कितें करूंक जातालें पूण आतां जर पळयत जाल्यार हें सगळें मसण जालां आनी म्हाका दिसता हेका लागून हे सगळे मँग्रोव्स पळय हे सायडीन आहा ते सगळे काबार जाले आनी हे सायडीन येता आतां काबार जायत वयता आसूं आतां कितें तरी केल्या पुरो आमच्या हिन आसपाक माझे नाव आर्तुरो डिसूजा पयले सद्या हांव PWDक आमच्या PWD इंजिनियराक शाबासकी दिता कित्याक तुमी हो एक हंप केला म्हणून एक टेक ओवर कहो एक फ्लायट तर जाल्यार हिंगा फ्लायट वयतली वयर असले रस्ते आमचे PWD बांदता सो यू कॅन इमॅजिन वॉट टायप ऑफ इंजिनियर्स डू वी हॅव इन आवर PWD डिपार्टमेंट ओके अँड वाय आर दे टेकिंग फॅट सॅलरीज अँड गोईंग होम दुसरे हे आता काम केले 7 महिने तरी जातले 7 महिने तरी जातले काम केलेलं तुम्ही ब्लॉक केले तुम्ही हे बांधले कालवट बांधले न्यू कालवट बांधलो तो पोरना पिड्या झालेलो ओके फायन एवरीथिंग ओके पूण हे कोण पळयतलो तर म्हाका दिसता कितें तरी आसा दाल में कुछ काला है अशें म्हाका दिसता कित्याक मँग्रोव्स तर मारले हे तुम्ही एक्सटेंड केले फाटले थिंगा जो बांद आहा तो एक्सटेंड केले फुडें आतां तुमी पयशे जाल्यार हारा कन्स्ट्रक्शन तो रेडी जाला तेका लायटीचें कनेक्शन पंचायतीन दिलां पंचायतीन लायटीचें कनेक्शन दिलां तें इलिगल आहा ते इन द आमचे ते आदी मीठ काडटाले कळ्ळें सॉल्ट पॅन्स आसलेले ते सॉल्ट पॅनान ते हे आतां स्लो 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 वाडत आसा तो म्हाका दिसता हातून कोणाचो तरी हात आसा नाजाल्यार अशें जावचें नासलेलें हे अशें ब्लॉक करपाक कारण कितें हो एक व्हडलो एक प्रश्न आसा हिंगासर आतां हांव कालाफुरकारांक सांगूंक सोदतां कालाफुरकाराक तुमी जागे जायात इले करून हे आमचे
आमचो सरकार आहा पळय तो इले करून हांवंक सोदता, इले करून ते पळय हारा कन्स्ट्रक्शनान हांव सदांच सांगूंक दिला, हारा कन्स्ट्रक्शनाक अशें सांगलां की बाबा सगळे कमर्शियल एक्टिविटी जाता आनी म्हाका कित्याक बंद करता तुमी, म्हाका कित्याक तुमी बंद करता अशें म्हणून तो सांगता. म्हणून म्हाका अशें दिसता की ह्याचो हात त्या कन्स्ट्रक्शनाचेर आसा आनी फुडें कितें करपाचें आहा पळय तें हांव नको. तुमकां उगडास आहा आमची विक्टोरिया MLA जेन्ना काँग्रेसान आसलेली हिंगासर फुटबॉल स्टेडियम येवपाचो आसलेलो, तिका फुटबॉल स्टेडियम येवपाचो आसलो नेदर हे आमचे बस स्टँड ते सायडीन ताणें बंद केलें, बोबा करून बंद केलें. आनी आतां हे इले करून कितें सोदता कमनी जातीक हांव सोदता कितें करूं सोदता हांव नको. सो ह्याचेर आमी लक्ष घालचें, कालापुरकारान लक्ष घालचें. जे भाशेन पळय आतां हिंगासर पासून ते पळय आमचे स्लूज गेट्स आहा, स्लूज गेट्स पळय आहा ते मोडटा, सगळो करून मोडटा. हारे साकवर वयशी जाल्यार हारे साकर सगळीं शेतां पिड्यार सारकी. सो म्हाका दिसता द गव्हर्मेंट इज नॉट बदर्ड, द डिपार्टमेंट्स आर नॉट बदर्ड. पळयलें सद्या हे जेन्ना पळय हे काम करताले तांणी परमिशन घेवंक जाय आसलें स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे. They should have taken NOCs from all these departments, including heritage, because the 4 hambe ha pay te pasun heritage asa. So there is a limit for construction. They should have taken permission from all the NOC from all the departments and then only started this. Only then we can blame PWD, the State Pollution Control Board and all the other departments. So मागता कालापुरकारा अशे जागे जायात आनी तुमचो गांव तुमी सांबाळात. आमचो टायम जालो, आमी फाल्यां परवा घोडी वसत, पूण तुमच्या भुरग्यांक कितें मेळटलें तें तुमी चिंता. तुम्ही म्हणटा कितें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट 101% पॉलिटिकल. आनी हे करपाक कोणाचो पूण आहा. वी आर फायलिंग अ पुलीस कंप्लेन ऑन द डिपार्टमेंट. वी नो हू वॉज JCB घेवन कोण नासतालो हिंगा, कोण कॉन्ट्रॅक्टर कोण आहलो आमकांय खबर आहा. काय MLA चे मनीस आहले काय कोण आहले. MLA चुकलोकच आसतालो हिंगा. MLA खबर ना हे ओपन करूंक जाय म्हणून. हे जालें मुद काम हे ओपन करपाचें खबर ना तेका. हे मुद्दम गेला कित्याक तेंचे प्लॉट आहा थिंगा पुरयल्या हाडल्यान. कोणाचे प्लॉट आहा ते तांकां बेनिफीट जावपाक हे सगळे मॅनग्रुव्स मारता. आनी आमी हे तेंचेर न्हू आमी PWDचेर कंप्लेन फायल करतले. आयजूच करतलो हांव पुलीस कंप्लेन फायल, नाल्यार कोर्टान वचून तेंचेर FIR करून हाडटलो हांव. हे नेग्लिजन्स, हे इट इज अ प्लॅन नेग्लिजन्स. म्हणजे अरे तो बांद मरे हुंयचो आनी वायंडींग रोड रे तो येदो बांद मरे ते करून हुंय पावयला पळय मरे. कोणे माती घाल्ल्या ती मावडे फोटो आहा JCB कोणे उखडला ते हांव सगळे फोटो लावपाचो आहा. तो ते बांदूय इलिगली वाडयला म्हणटा तो बांद इज बिकम आमी आतां पळय CRZ लागता, सगळे लागता. CRZ लागोना फ्रॉम दॅट पॉयंट तो पळय आमचे ते स्लूज गेट्स आहा पळय त्या पॉयंटाक सावन CRZ लागता मरे. तुवें CRZची परमिशन घेना. टेनंट असोसिएशन ना हांगासर. टेनंट असोसिएशन आतां कितें म्हूण सांगूं तुका सगल्यांक बांदून दवरलेलें आसा. कालापुरकारांक बांदून दिला ना आमी बोवाड करता. आमी बोवाड करता म्हणून आमी वायट. गेले फावटी थोडे फादारच्यांनी प्रेस केले बरें केलां म्हणून कितें हे बरें मॅनग्रुव्स मेल्ले ते बरें केलां. ते बरें केलां ते आहा मरे फिल्डार दाखय मरे. बरें केलां. बरें करता तेन्ना आमी शाबासकी दिता आमी शाबासकी. पूण हो अलायनमेंट आतां कितले म्हयने जाले ओपन केला. हो रोड पळया मरे तुमी कितें रे हो आतां 3 महिने पासून 4 महिने पासून जावंक ना मरे. आनी हे हालत पळय ह्या रोडाची कितें ती. हो कलवट म्हणटा एका हुंयचे इंजिनियर. आनी आतां तो हुंय आनीक जॉयन करपाक आनी एक टेंडर घाल्ला तेणी वयर आनी वयर जॉयन करपाक. ते कितें कोल्ले मनीस हाडून दवरले आमच्या दिगांबरान रे. दिगांबर कामत मरे PWD मिनिस्टरू मागीर कोल्ले मनीस दवरल्या रे सायबा PWDन. आमी हेजेर कंप्लेन करतले आतां. कितें हे बरें मॅनग्रुव्स मेल्ले ते बरें केलां. ते बरें केलां ते आहा मरे फिल्डार दाखय मरे. बरें केलां. बरें करता तेन्ना आमी शाबासकी दिता आमी शाबासकी. पूण हो अलायनमेंट आतां कितले म्हयने जाले ओपन केला. हो रोड पळया मरे तुमी कितें रे हो आतां 3 महिने पासून 4 महिने पासून जावंक ना मरे. आनी हे हालत पळय ह्या रोडाची कितें ती. हो कलवट म्हणटा एका हुंयचे इंजिनियर. आनी आतां तो हुंय आनीक जॉयन करपाक आनी एक टेंडर घाल्ला तेणी वयर आनी वयर जॉयन करपाक. ते कितें कोल्ले मनीस हाडून दवरले आमच्या दिगांबरान रे. दिगांबर कामत मरे PWD मिनिस्टरू मागीर कोल्ले मनीस दवरल्या रे सायबा PWDन.
हा आम्ही हेजेर कंप्लेन करतले आता Dominic, but what could be the reason for the mangrove diet? mangrove, see, there's the report from them saying that the culvert was blocked with the mud. So what they are saying is that there is no flow of water. So when there is no flow of water, salinity uni zali. So see, this is done in connivance with people. It is not. पण चितून केला हे या तर स्टोरी आता कल्वर्ट चालू झालो हे ओपन करपाक कितें प्रॉब्लेम आसलो तेंका PWD म्हणजे मुद्दम तोडला तेणी I'm going to take serious. आता विल गो टू द पोलीस स्टेशन अँड फाईल इट. इन्स्पेक्शन केलं त्यांनी पाहू नाही आता अरे MLA मध्ये असता आय ब्लेम द MLA ऑफ सांताक्रूज तो काँग्रेसान आणि बीजेपीन गेला तो डेव्हलपमेंट करपाक आय ब्लेम हिम फॉर दीस अँड मोरपाकूय मॅनग्रोव्ह आय ब्लेम हिम. So he should take the responsibility of all this because he was dancing here all the time. डेव्हलपमेंट करता तर झाले आणि सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट कोण करतलो आता हे मॅनग्रोव्ह किल्ले 500 मेले तो कोण तो रोयतलो हाडून हिंगा